चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मदें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरेंत येवकार. आयज आमच्या मदें आनीक एक माणकुलें कलाकार, जाका हांव माणकुलेंच म्हणटा कारण पालकाचो जायतो ते अनुभव घेत आसा. म्हणटच ताच्या आंगांतली कला, ताचो वावर ह्या खिणांत ह्या घडये हे कार्यावळी उद्देशी हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. आयच्या आमच्या कार्यावळीचे मानेस क्रिसेल्डा रॉड्रिगीस आयज आमच्या सांगाताक आसा. ताणें तियात्राच्या मळार आपली नामना मेळोवन घेवपाचो प्रयत्न केला. थोडे भोव लोकांनी ताका वाखाणला. म्हणटच आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान ताचे अनुभव तुमच्या मुखार हाडटा आसतनाच खिरीतपणी ह्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार दिता. बाय, तुका ह्या तियात्राचो मोग कसो लागलो? तियात्राचो मोग म्हणल्यार म्हाका पयलें कांतार म्हणपाची उमेद आसली. पयलींसून धाकलें आसतना हांव अशें करून स्टेजीचेर कॉम्पिटिशन बी जाता, तितूंत कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवन प्रायजीस बी घेताले सगळे. फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, थर्ड प्रायज आसताले. सो तेश करून म्हाका कांतार म्हणपाची उमेद चड आसली पयलीं. मागीर एक दीस हांव कांय वर्सां पयलीं हांव 11th 12th बी आसतना एकलो कावलोसी डायरेक्टर तो झेवियर, ओके, तो अशें करून काला एकेडेमी तियात्र कॉम्पिटिशनान तियात्र बरयतालो. ताका कोणी सांगलें दिसता फातराडे एक चोड आहा तें बरें म्हणटा. सो एक दीस घरा कडेन येयलो आनी ताणें म्हाका विचारलें तुका म्हणजे मुख्य तियात्रा कॉम्पिटिशनाच्या कांतार म्हणपाची संदी दिता म्हणून. मागीर हांवें म्हणलें ओके, कांतार म्हणपाचें जाल्यार हांव येता. कित्याक मागीर कितें जालें, हांव थिंगा तियात्रान 2 कांतार म्हणले. म्हज्या पापान बरयलोलीं ती कांतरां. सो थिंगा गेलो कोणी ताका एक धाकलोसो एक रोल पासून ताणें म्हाका दिलो, माद्रीचो रोल. ओके, तो एक बारीकसो रोल आसलो. तूं कांतार म्हणटा म्हणलें चल तो रोलूय करता जाल्यार कर. आनी म्हजे बरें म्हजी मामी बी येताली आनी एक ते पासून ताणें एक रोल दिलोलो सारको. ती पयलीं सावन ती एक्टींग बी करपाक ते चड उमेद आहा पयलीं सावन. सो तेकूय तो रोल दिलोलो. सो ते तियात्रान हांवें कॉम्पिटिशनाक एक धाकलोसो रोल केलो आनी कांतार म्हणलें. सो दॅट इज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स हांवें तियात्रान घेतला म्हणटा तें. मागीर तेणें म्हाका तेगे कॉम्पिटिशनाचे दुसरे तियात्रां बी अशें करून कांतार म्हणपाची म्हाका संदी दिली. सो हे सगळे चडशें हांव कांतारूच म्हणटालें. बट बिफोर लॉकडावन, बिफोर कोवीड, डिसेंबराक कितें जालें, हांव आमचो गांवचो भाव तो लेट एबी लुईस, ताणें हो तियात्र बरयलोलो. ताणें दुबाय बी शो केले ते सगळे एक्टरांगेर. आतां गोंया करपाक करताले. सो ताचो एक हांव गांवान फातराडेचें, ओके, सो ताचो फातराडे एक शो आसलोलो. ओके, सो हांवें विचारलें म्हाका फातराडेच ते कांतार म्हणपाक जाय एक आमच्या लोकांक. ओके, ताणें मागीर म्हणलें फातराडे कितें सगळे शो यो कांतार म्हण. म्हणलें ओके, ते एक कमिटमेंट जाता न्हू. सो हांवें मातशें चिंतलें आनी म्हणलें ओके फायन, हांवें सगळे म्हटलें म्हणून. देन तेणें मुगे कांतार हांवें म्हणलें आनी तेणें म्हाका तेजे भायर आनी पासून 2 कांतरां दिलीं, ट्रियो आनी पांचको. हांवें लायफान अशें करून ट्रियो बी केन्ना चड म्हणोंक ना. दॅट इज माय फर्स्ट टायम हांवें म्हणलें तें. पयलो एक कॉम्पिटिशन तियात्र ड्युओ म्हणलोलो, ड्युएट, ते एकूच जाल्लें म्हकोडे. बट ट्रियो आनी पांचको तूं पासून आलो न्ही तूं. सो तुवें बरयलो तें कांतार तें. सो तें म्हणलें. सो इट वॉज अ नायस एक्सपिरियन्स. ओके, मागीर कितें जालें इज तेजे शोज उमके आहले ते जावन ताका आनी शोज येवपाक लागले. बट तेजे एक्टर दे वर फ्रॉम दुबाय, सो दे हॅड टू गो टू देअर रिस्पेक्टीव वर्क. तांकां वचोंक पडली. सो ताका न्यू एक्टर्स घेवपाक पडली. सो ताणें म्हाका सांगलें लायक तो एक चेडवाचो रोल आसलो, अवियला ते करताले ते, तूं करता म्हाका विचारलें. आय वॉज लायक तो बरो व्हडलो रोल आसलो. आय वॉज लायक अशें चिंतलें हांवें करतलें करपा न्हू.
तेण म्हाका जाय तो मोटिवेट केलो येयलो तो आनी आमचो गांवचो भाव आनी एकलो आहा तो दोगांय येताले आनी म्हाका सांगले आनी म्हजी मामान म्हाका ट्रेन केले सारके बिकॉज ते एक्टिंगाचे सारके इमोशन्स वायज केदों कितें घालपाचें तें कळ्ळें देन आय डीड दॅट रोल केलो आनी 2-3 शोज जाले मागीर लॉकडावन जालो दॅट इज आनी दॅट वॉज अ नायस एक्सपिरियन्स फर्स्ट टायम हांवें तो एक रोल केलो वीच इज मातशें व्हडलो हय खरेंच म्हाकाय उगडास आसा कारण हांवूय त्या तियात्राचो भाग आसलो मनीस मनशाचो बाजार मनशाचो बाजार आज आमच्या मदें लुईस ना पूण तातूंतल्यान एक दिश्टी पडटा की प्रॅक्टीस ना दुसऱ्या कलाकारां बरोबर कॉम्बिनेशन ना आनी अकस्मात तूं पालकाचेर येता आनी ती भुमिका करता मामीन तुजो शो पळयलोलो तुवेंय पळयलोलो आनी तुवें ह्या तियात्राचो भाग आसलें पूण अनुभव नासतना खंयचो एक रोल आपणावप तितलें सोंपें न्हय हीच तुजी आपुरबाय आजूय म्हाका दिसता कारण तुवें ना म्हणोंक ना तुका ह्या पालकार मुखार वचूंक जाय होच हावेस बाळगून तूं मुखार गेलोलें आमकां दिश्टी पडटा पूण तो रोल केल्या उपरांत तुज्या बरोबरच्यांनी जावं लोकांनी तुका कितें म्हटलें ते म्हटलें म्हाका हांव बरें करता म्हण एक्टिंगाचे आमचे गांवचे प्लेस बी कितें क्रिसमसा प्रोग्राम बी जाता न्हू सो तेन्ना हांव मुगे मामा एवरी वन हांव आसताय तितूंच लायक कितें प्रोग्राम जाल्यार एक्टींग बी करपाचें सो दॅट इज द फर्स्ट टायम हांवें तियात्रान केलें काम आनी सगळ्यान म्हाका एबी लूज पासून म्हाका हांवें म्हणूंक लागलो लायक तूं बरें केलां अँड अजून ताजो उगडास येता आज पासून बिलीव जायना लायक ही इज नॉट अमंग अस इट वॉज व्हेरी सडन आनी लायक हांव आजून चिंतता आतां म्हजी युट्यूबाचेर हांवें 2 कांतरां काडलीं आनी हांव म्हणटा लायक तो पासून आलो जाल्यार ही वूड बी सो हॅपी टू सी इट लायक तो म्हाका मोटिवेट करीत आसलो सो या तेश कोन्न आयज लॉकडावन जाला आयज पॅन्डेमिकाक लागून तियात्र जायना तरी पूण तुवें तुजें स्वताचीं कांतारां लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो तर ही कांतारां कोण कंपोज करता ही कांतारां सगळीं बरयल्याय ती मुगे पापान ओके आनी हाव ही स्टार्टड हें म्हाका सांगूंक जाय सगळ्यांक ओके फर्स्ट हांव धाकलें आसतना कॉम्पिटिशनां दुसऱ्यांची कांतरां म्हणटालीं मागीर वर्सां पयलीं जायत्या वर्सां पयलीं एक कॉम्पिटिशन जातालो लॉरी ड्रामाचोलो कोंडी केपें थिंगा तेंचो रिक्वायरमेंट आसलेलो ओरिजिनल सॉंग्स ओन्ली सो म्हाका तेका पार्ट घेवपाक जाय आसलेलो सो पापान ही ट्रायड रायटींग अ सॉंग फॉर मी म्हाका बरयलो तेणें आनी तेन्ना हांव गेलें त्या कॉम्पिटिशनाक आनी ते कांतार बरोवन तेगे जावंक ना लास्ट मोमेंटा पासून तो आतां कॉम्पिटिशना पयलें ते फिनिशींग करता तेका आनी हांवें केलें मेमोरायज केलें हातीन बरयलें ओके म्हाका कितें उगडास आहा तें आनी आय वेंट एन आय सेंग बरें म्हणलें बट एक कोडी हांव मातशें अशें करून ब्लँक जालें कित्याक ते लास्ट मोमेंट म्हाका ते उगडास ना जालें बट इट वॉज गूड बट देन हे पॉयंटार पापाक कळ्ळें लायक ही हॅज दीस थिंग ऑफ रायटींग बिकॉज ऑफ दॅट कॉम्पिटिशन तेज्या उपरांत तो आनी कांतार बरोवपाक लागलोलो आनी ते सेम कांतार हांवें नेक्स्ट इयर सेम कॉम्पिटिशना वचून फर्स्ट प्रायज घेवन येयलोलें सो लायक दॅट इज लायक एन अचिवमेंट लायक आतां मागीर फेल्युअर्स बी येताय लायफान लायक ते सेम कॉम्पिटिशन नेक्स्ट इयर वचून फर्स्ट प्लेस बी घेवप वॉज लायक अ बीग थिंग फॉर मी हय बाई आमकां आमच्या ऑडियन्साक तुजो आवाज आयकुपाची उमेद आसा म्हणटच तुज्याय तोंडांतल्यान एक खंयच्याय कांताराची 4 वडी ते कांतार आतां 4 वडी म्हणटले ते जिवीत बोदलात हांवें हे एबी लुईस लेट एबी लुईसाच्या तियात्रान मनीस मनशाचो बाजार हातून म्हणलें मनीस ह्या संवसारान सलमान येतोच माय पाय सोयरीं खुशाल जाता हिंदू क्रिस्तांव जायते धर्म आसात माय पाय आपल्या धर्मान काडटा ल्हानूच आसतना धर्माची शिकवण दिवन सगळे कायदे पाळटा देवाचेर पावत आसतना क्रिस्तांव आमी मनीस खंय तरी चुकता बाई तुका तुज्या मामा देशीन जायतें इन्स्पिरेशन मेळलां आसतलें तर तें कशें तियात्रा सगळें सी म्हजी मामा ती पयलीं ती यंग आसतना जायते रेडिओ शोजान बी परफॉर्म करताली तियात्रां बी तेंच्या टायमार जायते जाताले ते तियात्र गांवचे भुरगे एकठांय करून तियात्र बी करताले आतां ते आमकां सोंपेपणी मेळोना लायक प्रोफेशनल अशें न्हू ते आपुणूच बरोवन आपुणूच एकठांय जायन जाय तियात्र करताले
दॅट इज समथींग मिसींग नाव डेज. सो ऑल ते सगळे केले. सो एक्टींग करता, सिंगींग करता. सो तेचे गूण थोडे म्हाका म्हणटा तुजो वॉयस सारको तुजो मामा भाशेन. आनी कोण म्हणटा मामान म्हणला तुवें म्हणला कांतार. ते जाता ताची एक ओल्ड फ्रेंड ते आनी लायक तसलें आहा ते. सो तेले गूड वॉयस, गूड एक्टींग आनी कितें समजोवपाचें कितें एक अवेरनस आसता लायक ओके हाव टू डू दीस, कितें म्हणटा बरें एवरीथींग लायक फ्रॉम माय मामा एंड पापा ऑल्सो बोथ. पापा पासून पयलो तशें करून दोगांय सेम. पूण तुवें केन्ना तरी पेन हातान धरून कांतारां कंपोज करपाक प्रयत्न केला? हे आतां हांवें आतां हांव कांतार म्हणजे युट्यूबाचेर घालून लोक म्हाका वळखता. सो हांवें तें चिंतलां लायक आय कॅन म्हणजे हांवें ट्राय करपाक जाय म्हूण आतां कांतार बरोवपा आनी आय एम वर्कींग टुवर्ड्स इट. ओके आतां ते कांतार पासून आमी लास्ट पापान बरयला ती आमी केन्ना कितें जाता खूंय एक कोडे अशें करून उतरां मेळना वा समथींग. सो मी मामा आम दोगांय पासून बसून ते वीश टू हेल्प हिम फिनीश द सॉंग. तेगे एक लायन मुगे एक लायन लायक दॅट जातालें कांतार ते आख्खे. सो हांवें लायक आतां चिंतलां लायक टू ट्राय रायटींग ऑन माय ओन सॉंग्स. कारण आयज चड गरज आसा स्वताक तूं कंपोजींग करूंक लागत जाल्यार तुजी ताकद समजोन आसतना ती वाडटा आनी तुजें जें कॉन्फिडंट आसा तें अदीक बिल्ड जाता. म्हणजे ज्या उद्देशी तुजें स्वताचें कितें तरी करूंक जाता. दुसऱ्यांचेर सदांच पापाचेर डिपेंड रावन करप त्या परस तुवें तुजें स्वताचें लोकां मुखार हाडप हें तितलेंच गरजेचें. आनीक ह्या पासून आमी तुका एक व्हड यश हांवन येतात जें तुज्या उद्देशीन नवीं कांतारां लोकांक मेळ्ळो. भाई तुवें सुरवातेकच म्हणलां की ट्रिओ जावं पास्को तुवें म्हणलो तर हातूंतल्यान दुसऱ्या कलाकारां बरोबर कांतार म्हणटा आसतना तुजे अनुभव तुका कितें भोगलें? केन्ना कितें जाता ऑनेस्टली जेन्ना हांव सोलो कांतार म्हणटा न्हू ते एंटायरली म्हजेरूच आसता डिपेंड आनी म्युजिशियन. सो कितें वयर सकयल जाता जाल्यार तूं ऑन हँडल करता. ओके बट जेन्ना आनी कोण आसता पास्को ट्रिओ तसलें तुका सगळ्यांची अवेरनस चड घेवपाक पडटा बिकॉज दुसऱ्यान कोणें कितें केलें जाल्यार तें सांबाळपाक तसलें मी जाय म्हणून तशें करून. बट हे दोनूय कांतारां समथींग म्हणजे एक दुसरोच एक वेगळेच तरेचो मॅसेज लोकां मुखार वेतालो. आनीक दुसरे जे कलाकार आसले तांचो जेन्ना तुका जरी एक थोड्योच लायनी पडल्यो म्हूण तो एक्सायटमेंट जे फील आसात ते कशें आसलें? ते थोडे लायन जावं जायते लायन जावं इट इज लायक तुवें तुजी मॅसेज तूं आतां लोकांक सांगूंक सोदता ती ते तुवें सोंपेपणीन सांगूंक जाय आनी क्लॅरिटी वर्ड्साची सारकी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशें करून तूं मॅसेजी कांतार बी म्हणटा जाल्यार जी तुका मॅसेज दिवपा जाय लोकांक तुजे वर्ड्स सारकी क्लियर आसपा जाय. वॉयस बरो आहा इट्स ओके व्हेरी गूड बट तुगे ती मॅसेज क्लियर आहा जाल्यार इट इज इवन बेटर आय फील म्हजे भाशेन. खरेंच कारण आयज तूं जायते भुरगे आसा तरी पूण तुजे जे विचार आसात ते खूब जे अनुभवी आसात तांच्या लेवलाचेर आसात. हेच मनांत बाळगून ही कांतारां आमी मुखार व्हरपाची गरज आसा. जावं आमचो जो संदेश एक्टींग करता आसतना पासून ती उतरावळ आहा ती लोकां मेरेन बरे तरेन पावोंक जाय. हेंच तुज्या भितर सुरवातीकूच कारण हांव तुका पयलोच मेळ्ळां तेन्ना हें हांवें अनुभवलां कारण तुज्या बरोबर एक दोन कांतारांत हांव आसलो आनीक आमची अशें दिसतालें की आमी खूब रिहर्सली केल्यात पूण एक नॅचरल फील म्हाका दिसता आमी आमच्या ऑडियन्सांक तो धाकटोसो क्लीप दाखयलो. Słowa baje tu zokones boro Tonara sosoda sosoduro Dirandista kalar boro mun Melo waro Pai
पिरायेन वाळ्ळा देखून चिंतनांनी पडला तो भुरगो विंचून काडूंक जाय तुवें हाडला ते काला तुज्या उतराची चोला तुका जाय ताची निवड कर तूं पार आतां सोड म्हजी वाट रातची येतली जातो चाट हुस्के नाका इश्टीन रावतली नाका हें लायताय तूप लोणी ह्या संगीताचें गिन्यान थोडें बहुत तुका आसा हय हांव किबोर्ड वाजयता सो ते नॉलेज आहा म्हाका रिदम सगळें म्हणजे ताचो जायतो फायदो जाता ताजो फायदो जाता कितें एक सांगोचें लायक सिंगींग जायच्या कडेन जाता इट्स एनी वन कॅन सिंग बट वेन तितून म्युजीक येता रिदम येता हें येता तें येता सगळें दुसरें येता एक एलिमेंट्स तेन्ना तें आख्खो पॅकेज करपाक कितून ते आर्टिस्टाचें आसता सिंगींग कोणा कडेन जाता बट इट इज लायक एवरीथींग रिदम नॉलेज कितें एक एक्सपिरियन्स सांगो तुका एक तियात्रांत आतां तसो एक ड्रमर आहलो ओके ताचे कितें तेणें रिहर्सल घेवना आमचें सो सगळ्यांची तो रॉंग रिदम स्टार्ट करतालो ओके सो म्हजें कांतार स्टार्ट जावचें पयलें स्टेजीचेर वचचें पयलें म्हाका कळ्ळें हो रिदम म्हजो न्हू म्हूण ओके बट नाव वॉट यू कॅन डू तुका वचपाक जाय स्टेजीचेर कितें करपाक जाता यू कॅनॉट से स्टॉप 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 बंद कर गेलें आनी हांवें तें कांतार म्हजे रिदमाचें म्हणलें आनी तेका करेक्ट रिदमाचेर हाडलें आनी उरलें तें कांतार सारकें करेक्ट रिदमाचेर ताणें वाजयलें सो दीस कायंड ऑफ स्मॉल थिंग्स अवेरनस आसप गरजेचें एक मनशाक कितें अशें करून सिच्युएशन्स येयल्यार हँडल करपाक सो आय फील लायक आय कॅन डू तेशें करून संगीताची नॉलेज म्हणटा जाल्यार पळय आतां चडशे जे फिमेल आर्टिस्ट आसात बायल कलाकार ताका कॉस्ट्युमाचेर न्हेसपाचेर जायतो भर दिवचो पडटा तर हाचें तूं कितले पासून लक्ष दिता कॉस्ट्युमाचें हांव खूब लक्ष दिता आय टेल यू मुगे कांतराचो एक टॉपीक आसता ते टॉपीक फॉर एग्जाम्पल आतां हांव माद्र्यांचें कांतार म्हणटा जाल्यार द कॉस्ट्यूम हॅज टू बी मॅचींग द टॉपीक हांवें कितेंय घालपाक जायना आनी कांतार म्हणूंक जायना ते टॉपीक आहा ते सॉंग इज बेस्ड ऑन दॅट सो समथींग दॅट इज सुटींग दॅट मूड दॅट मुवमेंट तेशें करून कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करता हांव ओके तेशें करून बारकाय घेता हांव अशें करून कितें घालपा जाय तें एक सिरियस सॉंग आहा जाल्यार एक क्लोथींग लायक यू नो सूट ऑर समथींग लायक दॅट तेशें करून आय टेक म्हणजे खंयचोय एक टॉपीक उरल्या उपरांत ताचेर थोडो रिसर्च करचो रिसर्च पडटा करून आनी वीच कॉस्ट्यूम इज गोइंग टू सूट दॅट मूड ऑफ द सॉंग म्हणजे ते कांतरा मेसेज आहा आनी ते कांतरा मेसेज आनी बरे भाशेन पावपाक कॉस्ट्यूम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट सारकें इम्पॉर्टंट आसता तुवें ते कॉस्ट्यूम एक हाडटी आनी मेसेज एक हाडटी तेशें करून जायना ते दोनी मॅच जावपाक जाय सो ताजेर हांव दिता इंट्रस्ट पळय ह्या कार्यावळी उद्देशी तुजी जायती एक्सप्रेशन्स उलोवपाची स्टायल लोकां मेरेन पावल्या कारण हेंय चड गरजेचें कितें तूं उलयता आसतना त्या मुडांत वचोन त्या भितर ते फ्रेमींत रावन जेन्ना तो उलयता तेन्ना ताचो व्हॅल्यू ताचें मोल वाडटा आनीक हेच तुजे बरे गूण ह्या उद्देशी तुजो 50% जो भार आसा तो उणो जाता त्या कॅरेक्टराक सोबता तसले कॉस्ट्युम्स आनीक एक्सप्रेशन्स हे तुजो अर्दो भाग काबार जाता आनी उरला तो तुजे लोकां मुखार प्रेजेंटेशन सो खरेंच आमी तियात्र मोळाचेर आमचे बरोबर जायते कलाकार येतात आनी वेतात म्हणटच हे भाशेन दर एकल्यान तोकोस तर घेतलो जाल्यार तियात्र बरो जाता जावं तुजी कला स्वताची कला बरी जाता आयज आमी जायते फावटी पळयतात की एक दोन तियात्र नाचल्या उपरांत कोण तरी तियात्र काडटा हांव म्हणना की तेज्या भितर जे गूण आसात जावं गूण नात पूण तेणें हाडटा आसतना ह्यो ज्यो बारीक गजाली आसात जे रिसर्च आसा हो फावो तितलो करूंक जावो कारण हो व्हडलो भार लोकां मुखार आमी कितें तरी बरें दिवंक जाय जायते फावटी आमी जे भशेन तुजे विंसार आसात आमी लोकांक कितें जाय तें दिवचे परस आमकां कितें जाय तुजें मत कितें लोकांक जायते भाशेन लोक आसता एकले हे जाय एकले ते जाय कोणा हे लायक जायना कोणा ते लायक जायना बट इन दी एंड मुगे प्रिंसिपल इट्स लायक हांव जें कितें करता न्हू एट दी एंड ऑफ द डे हांव येता बसता कॉलेजीर यू नो दॅट सॅटिस्फॅक्शन फिलींग येता लायक हांवें बरें केलां दॅट इज
व्हेरी आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन म्हणजे ते बरें दिसता लायक कितें रॉंग आहा जाल्यार तुका दिसता समथींग इज रॉंग हांव तें पोतून वचोन लायक करेक्ट करपाची तोच बीत करता लायक ओके मनीस बरें जालें ना पोतून म्हाका सारकें करपाक जाय एज इन नॉट टेकिंग फॉर ग्रांटेड तें जाता तुजे भाशेन तुवें तुगे बेस्ट दिवपाक जाय परफेक्ट करपाक जाय मागीर कोण कितें म्हणटा तें दॅट इज नॉट इट इज इम्पॉर्टंट कन्स्ट्रक्टीव म्हणजे कोण बऱ्याक सांगता तें बरें बट एका गोडे हें लायक जालें ना तें घालपाक जालें हे कॉस्ट्यूम कित्याक घायला तें घायल्या केस कितें सोडल्या केस कितल्या बांदल्या इट्स अश्यो बारीकश्यो ते घेवन बसप ना लायक मेन आहा तें तुजें लायक जाला लोकांक यू मस्ट फोकस ऑन दॅट ओनली लोकांक लायक जाला लोक पीपल आर सेंग यू सेंग व्हेरी वेल मुगे सारकें अप्रिसिएशन म्हाका अशें करून लोक दिता न्हू अशें करून पर्सनली सांगून तें म्हाका सारकें दॅट इज माय प्रायज शेपटी आलो मुठले मेवले आपल्या कुपार गोंयचे राजकारण सोडून जायते जाण वावुरले गोंयची परंपरा धरून पोर्चुगिजांकूय धांवडायले नको जावन आमच्या सोरपान बरेंच दूद आमी पिवयले सोरपानी का सोडली जाता बी दाखयली गोंयचे सोडटोन गेले सोरपानी का सोडली जाता बी दाखयली गोंयचे सोडटोन गेले बाय आनीक एक गजाल हांव तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदतां कारण हे आमचे नामनेचे जे गावपी आसात कांतोरिस्ट आसात तांच्या लक्षान म्हाका फावो तें जाप मेळना जायते फावटी जो कांतार म्हणटा तो नाकांतल्यान म्हणटा दुसरो कितें तरी वेगळो वॉयस काडून म्हणटा आमचो स्वताचो आवाज आसता तो तितलोच पावरफूल आसता तर तूं कांतार म्हणटा आसतना तुजो जो स्वताचो आवाज आसा जो सदांच तुजो चालतो आवाज आसा तो वापरता कित्याक पासून म्हजो स्वताचो आवाज इज वॉट आय एम ब्लेस्ड वीथ म्हाका दिला ओके ते नाकांतल्यान थोडी म्हणटा नाकांतल्यान थोडी सारकी सो ते आतां वेगळे वेगळे मनशाक डिफरंट आहा ते आतां आमी तुवें आतां कांतार खंयचेय कांतार आयकल्या उपरांत तुका समजता की होय. हो ताचो स्वताचो आवाज न्हय नो ते कळटा म्हाका हय पूण खंयचो आवाज तुका खंयचो आवाज आवडटा म्हाका नाकांतल्यान म्हणटा ते म्हाका लायक जायना आय डोंट लायक दॅट मुगे डेप्थ आसपा जाय वॉयसा लायक तेश करून तेचो वॉयस म्हाका लायक जाता सारकें क्रिसेल्डा रॉड्रिगीस खरेंच तुवें तुजे मोलादीक विचार लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो वो हांसोन खेळोन सो एपिसोड आमी लोकां मुखार दवरता आसतना तुजो जायतो सहकार मेळ्ळो म्हज्या उल्याक पाळो दिवन तूं हांगासर आयलें किरीतपणी तुज्या पापाक आनी मामाक आनी तुका काळजाचे खोलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं तुकाय बी देव बरें करूं आनी इतल्यानूच क्रिसेल्डा रॉड्रिगीसा सांगता आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस Moniz ह्या संवसारांत जोमान येतोच माय पाय सोयरी खुशाल जाता हिंदू क्रिस्तांव जायते धर्म आसा माय पाय आपल्या धर्माक काडटा ल्हानूच आसतना धर्माची शिकवण दिवन सगळे कायदे पाळटा देवाची पावत आसतना क्रिस्तांव आमी मनीस खंय तरी चुकता खुर्साची करू काडू ओट्याराक धरून मागणे सुरू जाता आमच्या पापाक मान दिवन बारीक वागरून रोजार आमी करता दिसपटोक राजांक घाली अशें म्हणून हात जोडून मागता आमी चुकलोल्याक मोग शिता